बेतकी खांडोळा धाड घालून खण खात्यान जप्त केली 225 क्युबिक मीटर रॅव, 7 बोटी आणि रॅवेन भरिल्लो ट्रकय घेतलो ताब्यात। कासाक गेल्ले कडेन मरण पाविल्ल्या वासू गांवकाराचे केशीत दुबावीत दत्तप्रसाद पडयाराक 5 दिसांचो रिमांड, केपे पुलिशेन बिरेस्तारा केल्ली अटक। वाड्यावयल्यो कोयराच्यो राशी उखलात, गिरीच्या तुवर वाड्यावयल्या लोकांनी केली मागणी, आमकां मिनी सनसोडो नाका म्हणटात थळावे लोक। गोंयान बिरेस्तारा राती घोंग्यांनी पडलो पावस, शेनवाराय पडुये पावसाचो शिवर, हवामान खात्याचो अदमास। येवकार, हांव सुशांत गावस, पळयात खबरो विस्तारान। खण खात्यान बेतकी खांडोळा वाठारात धाड घालून 225 क्युबिक मीटर रॅव जप्त केली। हे धाडीत 7 बोटी आणि रॅवेन भरिल्लो ट्रकय जप्त केलो। धाडीत जप्त केल्ली रॅव न्हंयचे देगेर डंप करून दवरिल्ली। खण खात्याचो उपसंचालक अबीर हेगडेन हे विशीं अदीक म्हायती दिली, पळयात। आज तुम्ही रेड घातलेली सँडाचेर, ती खंय घातलेली आणि आज मायन्स डिपार्टमेंट, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, पुलीस जॉयंट ऑपरेशनान एक आमी हांगा बेतकी रेड मारल्या। आमकां कंप्लेन्स येताल्यो हांगा, सो तातूंत आमकां एक जवळ जवळ एक कडेन 170 क्युबिक मीटर, दुसरे कडेन आनी एक अशें 215 सुमार क्युबिक मिटर्स आमकां सँड आमी सीज केल्या। आनी ज्यो कॅनोज पळय ज्यो आसा ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आर रायट नाव एसर्टेनिंग की अनरेजिस्टर्ड खंयचो आसा तो ते सीज करतले। आनी एक ट्रक सीज केला पार्टली फिल्ड विथ सँड, तोय आमी आतां पुलिसांक हँड ओवर करता। आणि सँड कितें केलें तुमी? सँड आमी एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन्स वी हॅव टू पुट इट बॅक इन टू द रिवर। ज्या सोर्सांतल्यान ती आयल्या ती आमी परत लेबरर्स घालून आमी ती बॅक हातून रिवरान घालतात। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक। कासाक गेल्ले कडेन वासू गांवकार ह्या तरणाट्याक गुळी लागून मरण आयिल्ले। हे घडणुकेत केपे पुलिशेन अटक केल्ल्या दत्तप्रसाद पडयाराक केपे कोर्टान 5 दिसांच्या बंद खणीची ख्यास्त सुनायल्या। वासू गांवकाराक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळटकीर ताचो भाव आनी थळाव्या लोकांनी आमदार प्रसाद गांवकाराक घेवन केपेच्या पुलीस स्टेशनाचेर धांव मारली। हे घडणुकेतल्या दुबावितांक अटक करून तांचेर खर कारवाय करची ताच्या घरच्यांनी मागणी केल्या। ही घडणूक बिरेस्तारा घडलेली। वासू हो आमचो म्हाजो बापोल भाव व्हडलो। काल ते खंय तरी गेल्ले थंय आमच्या थंय गांवांत, आनी तेका हें जावन तो सोंपलो आसा आज। त्या खातीर आमी पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसा सगळे, आनी आमकां आतां PI फुडें आमी मेळ्ळे सगळे। ती केसी लागून आमी तेजी बॉडी अजून हें केलें ना, पोस्टमॉर्टम जालें ना। ती केस आमकां रजिस्टर जाय आनी आमकां न्याय जाय। जे कोण तेजे वांगडा आसले तेंकां बी तेजे पनिशमेंट जावपाक जाय। तो कितें फॅक्टर म्हळ्यार त्या रानान गेल्ले, कितें म्हाका दिसता तेंकां फार लागलो दिसता, आर्म मारून ते कितें करपाक गेल्ले। तेतून तो एकटो आसता, आपूण सद्या आपूण तो एकटो गेल्लोच म्हणटा, पूण तेतून ते 2-3 जाण पार्टनर आसा। तेंकां सगळ्यांकूच हें करून साहेबान तेजी हें करचें त्या केसीचें, आनी केस आमकां रजिस्टर जाय। 5 वर्सां चेडो आहा तेका आनी 2.5 वर्सां चेडो आहा। ते आतां असले ते मनीस तो आपल्या आपूण तेजे बरोबर नासलो म्हणटा, आनी तो एक मनीस न्हू, तेजे बरोबर हें रॅकेट आहा तेंगे 4-5 जाणां तरी, अशें म्हाका दिसता। म्हाका तरी कोण आहा तेजे वेळार हें करून घेवपाक न्हू। जे लोक तेजे बरोबर आशिल्ले, आमी अशें म्हणना की सगळे बरोबर फ्रेंड सर्कलच आशिल्ले, पण जेन्ना हो इन्सिडेंट घडलो तो इन्सिडेंट गांवांतल्यान चड पयस नाशिल्लो। एटलीस्ट गांवच्या लोकांक इन्वॉल्व करून तेणें एटलीस्ट ताका हॉस्पिटल पर्यंत पावोवपाचो तरी प्रयत्न करपाक जाय आशिल्लो, पूण तो सुद्दां तेंच्यांनी केल्ले कडेन ना। साहेबाक आयज मेळ्ळे नंतर आमी सगळें सांगलें, PI आमी सांगले कडेन आसा की जो विशय आसा तो खंयचेच पॉलिटिकल प्रेशर घेतनासतना, कित्याक अशी गोश्टी भितर पॉलिटिकल इंटेन्शन चड आसता। आनी आयज इलेक्शन आसा म्हणजे फाल्यां परत इलेक्शन आसा 12 तारखेक, आनी इलेक्शन टायमा भितर कोर्ट टायमा भितर जर बुलेटान म्हणजे आर्मान तर हें करनासतना जर अशी केसी घडत जाल्यार ताका कितें पर्यंत न्याय आसतलो हें कळपाक जाय। आमी कोर्टान म्हणटा की कोर्ट आयलो की सगळे आर्मी सगळे भितर दवरपाक जाय, पुलिशेन जप्त करपाक जाय अशें म्हणटा, पण हें सगळें आसतना हो सगळे रुल्स रेग्युलेशन आसतनाय बी आज अशी गोश्टी घडटा, हेजेर गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। हांव पुलीस डिपार्टमेंटान इतलें सांगान की ही गोश्ट जी आसा ती खंयचोय विशय येयल्यार ही टोटल क्लियर जायना जायते जाल्यार ह्या गांवां भितर आमी हळकां मारपाक कमी आसपाना। कित्याक आमकां ती खबर आसा की गोश्टी चुकून घडटात, सगळे मुद्दम कोण करनात, आनी मुद्दम करपाचें आसल्यार बी तेवूय बी इंटेन्शन करता। जो कोण कल्पीट आसा आतां तेणी ताका बेश्टो तेणी घेतलो कडेन आसा हांगा विचारपूस करपाक, पूण पोस्टमॉर्टम जाल्या नंतर केस रजिस्टर जाल्या नंतर ताका हांगा हाडून तेजे कितें विशय पळय आसा तो टोटल ते चवकशी जायना जायते जाल्यार आमी वगी बसची ना। कित्याक हो एक म्हाजी एक पर्सनल प्रश्न न्ही किंवा एक फॅमिलीचो प्रश्न ना, हो एक गांवचो प्रश्न आसा। आतां गांवचे लोक उलयता ते प्रमाणे अशें आसा की फाल्यां सकाळ हो इन्सिडेंट कितें वयर सकयल कितें जाल्ले जाल्यार सुद्दां फुडें तांकां खंय तरी जिवनाक धोका आसा। सो अशी गोश्टी घडपाक जायना, आनी आमी क्लियरली आसा आयज हेगे तरी इन्व्हेस्टिगेशन क्लियर जाल्लें जाल्यार एक जे कितें पळय न्याय ताका दिवपाक
सोडपाचो ह्या भुरग्यांक मेल ताका तो न्याय आज तेणी गोवोरमेंटान ताका दिवचो पडटलो आनी पोलिसांनी दत्तात्रेय पडियार हो कावरे मायनाचो मनशाक अटक केलो राती. कारण म्हळ्यार वासू गांवकर हो ताजो मैत आनी पडियार हे रानटी जनावर शिकार करपी आनी ताणें वासू गांवकर आनी दत्तात्रेयाक पयर एक गांवठी पिस्तॉल तयार करून तें एक रानाक इन्स्टॉल केल्लें आनी तातूंतल्यान ते रानटी जनावरांचो शिकार करताले. पूण बाय चान्स थंयसर अशें जालें की बुधवार दीस ते रानटी जेन्ना ते इन्स्टॉल करताले तेन्ना ते थंय खंय तरी ते एक वाटेर दवरताले तेन्ना अकस्मात ते ताजो बंदुकीची गुळी भायर सरली आनी ती वासू गांवकाराक लागली आनी वासू गांवकाराची ती जांगडाक लागून वासू गांवकार हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलीं मरण पावलो. हे खातीर निग्लिजन्स केल्ले बद्दल 304 आर रेड विथ 34 ह्या कलमा खाली दत्तात्रेय पडियार हो मायणा कावरेचो हाका अटक केल्लो आसा आनी आज तांकां केपी पुलीस स्टेशन केपी कोर्टा मुखार उबी करतले. हाजी तपास निरीक्षक केपेचो पेडणेकर दीपक पेडणेकर ते आसा ते करतात. गोवा 365 प्रहर सावळडेकर केपेच्यान. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडले खबरो. सगळीकडल्यान एकठांय करून हाडिल्लो कोयर तुवर वाड्यार हाडून उडयल्ल्यान थळावे लोक चाळवल्यात. हो कोयर जाता तितले बेगीन काडात, आमकां आमचो वाडो मिनिसून सोडूं नाका अशें तांचें म्हणणें. संबंदीत प्राधिकरणान हांगासर हाडून उडयल्लो कोयर काडचो थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. हे घडणुकेचो निशेध करपा खातीर तांणी धरणे आंदोलनय केले. पळयात ही खिणचित्रां. मुखेल रस्त्या वयल्यान तुवर वाड्यार वचपी रस्त्याच्या दोनूय वटेन कोयरान भरिल्ल्यो बॅगो दवरल्यात. हांगा पळय तुमकां दिसता कचरो हो सगलो हांगा हाडून उडयला. आमचो गांव केन्नाच कचऱ्यान नासलो. हांगा कचरो म्हणटा तो नासलोच. इतलो नितोल आमचो गांव आसलो. सगलो हो कचरो वयल्या वाड्यार आनी सगल्या वाड्यांनी आसलो. लोकांनी सगल्यांनी अपोज करून तो हांगा हाडून उडयला. आमच्या वाड्यार चड लोक ना, थोडोच लोक हा. म्हटल्यार कितें ते सगळे म्हातारे आहात आनी दुयेंत आहात आनी कोणाक चलोंक जायना. सो कोण ना तांकां झगडटलो. सो ताका लागून आमकां हांगा फुडें काडचें पडलें. हो एक इशू. दुसरो इशू म्हणल्यार सरपंच आहा ती नांवां खातीर निवडून आयल्या. ती कांयच करिना. आयचो दीस मेरेन आमी तिका केन्ना दारार पळोवंक ना. एक दीस म्हणलेलो ती येवंक ना हांगा हें पळय रान जालां पळया. हें रान जालां तें कांय साफ करप ना. आमचो गांव इतलो सोबीत सगळें हें रान करून सोडलां. थंय आख्या दुसऱ्या वाड्यार सगळीं घांटी हाडून भरल्यान. हांगा ह्या कचऱ्याक लागून एक 20 सुणी येतात. ती 20 सुणी येवन भितून वाड्यान भितून न्हिदतात. तांकां धांवणतलो कोण ना आनी तांकां जेवण घालतले कोण ना. ते एक जालें. आमच्या वाड्यार सगळे दुयेंत मनीस आहात, सिनियर सिटीजन आहा. ही एकूच वाट आहा आमकां त्या वाड्यार वचपाक. ह्या वाड्याक आनीक दुसरी वाट खंयचीच ना. ह्या कोंच्यानी आमकां वचोंक जाय. ते बरें ना जाल्यार एम्बुलन्स हाडपाक जाय. ती एम्बुलन्स सुद्दां त्या वाड्यार वचपाची. हें कॉमेस जालां, स्वच्छ भारत जालां पळय तेन्नासून हें कॉमेस जालां. आनी तूं म्हाका एक सांग, सगळे आमी टॅक्स फारीक करता गार्बेज कलेक्शनाक लागून, जाल्यार ही गार्बेज हांगा कित्याक? सगल्यांनी गार्बेज कलेक्ट करता ती आनी खंय व्हरोन उडोवपाची न्हू. हो जागो गार्बेज उडोवपाक. हांगा अनहायजेनीक सगळे वस्तू हांगा उडयल्ले आसा. ते कुत्रे काडटा सगळे डिस्पोज करता ते आनी त्या प्रमाणे हांगा रोगराई जावपाचे प्रॉब्लेम आसा. दुसरें म्हणजे हांगा सगळे गटार जो आमचो आहा मेन गटार तितून सुद्दां प्लॅस्टीक बॉटल्स उडयता. सगळे लोक हाडून हांगा उडयता. आनी आमी इवन कंप्लेन दिली पंचायतीक की हे गार्बेज हांगा दवरपाचें न्हू. वी वॉन्ट ओन्ली 1 डस्टबीन म्हणून सांगलें तांकां. तरी तेंच्यांनी हांगा 10 डस्टबीन हाडून दवरून सगळी गांवची हांगा हाडून ते हे दवरता. आनी तुमी हांगा पळयल्यार हांगा व्हडले व्हडले बॅग्स रेडी केल्या हेंच्यांनी हांगा प्लॅस्टीक बॅग्स. ते हाडून ते प्लॅस्टीक हाडून हांगा उडयत आसता रात दीस. And people from up, all the workers who are staying in the houses over there, they have no toilet facilities, so they come across this road and go into the fields and do their job and then go back. This is a grave risk to all of us who are staying in this wado, because of this there are a lot of chances of sickness is spreading. And now with all this garbage over here, there's a grave risk also for dengue and malaria and all that, because during the rainy season there are a lot of mosquitoes happening. There's a lot of water collecting. There's no way for the water to go, so they should make provisions for the water to go.
गोवा 365 खातीर म्हापशेगिरीच्यान संदीप कामोलकार. केंद्रान मंजूर केल्ले तिनूय शेतकी कायदे फाटी घेयात हे खातीर शेतकार संघान सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्या. चर्चा करिनासतना संसदेत ह्या कायद्यांक मंजुरी दिल्ल्याचे शेतकऱ्यांनी याचिकेत म्हटला. तशेंच 26 पिकांक किमान आधारभूत किंमत मेळची अशी मागणी तांणी केल्या. शेतकारांच्या आंदोलनाक आयज 16 दीस पुराय जातात. तांच्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार आंदोलन चालूच दवरपाचेर शेतकार ठाम आसात. शेतकार आनी केंद्र सरकार हांचे मदीं चालू आशिल्ले चर्चेंतल्यान कांयच साध्य जालें ना. हरियाणाच्या शेतकारांनी दिल्लीचे शिमेर येवन ह्या आंदोलकांक तेंको दिवचो अशी मागणी भारतीय किसान युनियनान केल्या. तशेंच जिओ सिम कार्ड पोर्ट करून दुसरें कार्ड घेवपाची विनवणी तांणी शेतकारां लागीं केल्या. ह्या तिनूय कायद्यांक लागून वेवसायीकरणाक वाव मेळटलो आनी शेतकार वेवसायिकांचे गुलाम जावन रावतले अशें भानू प्रताप सिंगान आपले याचिकेत म्हळां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. ओडिशा FC कडेन बरे खेळगडे आसात. तांचेर दुर्लक्ष करून जावचें ना. आमकां नियोजन करून खेळ करचो पडटलो, लेनी रॉड्रिगीज आनी मोहम्मद नवाजान सांगले. FC गोवाची फुडली मॅच शेनवारा ओडिशा FC आड पांबोळे जातली. 5 गुणां सयत FC गोवा गुणतक्त्याक 6व्या सुवातेर आसा जाल्यार ओडिशा FC एका गुणा सयत 10व्या सुवातेर आसा. गोवा 365 कडेन उलयतना लॅनी आनी मोहम्मदान ओडिशा FC आड जावपी मॅची खातीर तेंच्या नियोजनाची म्हायती दिली. We are giving our best, and as you can see, we have played one of the best matches so far. Yeah. And we are getting better and better day by day, and we are trying hard to get the results. Being Odisha at the bottom over there, but how do you feel about tomorrow's match? Tomorrow's match is very special for us because we have to win and get the 3 points. But it will be a tough match because they are also underperforming and they didn't get results, so they will come hard against us. So we are prepared, and every training session I has told you, we are doing better and better. I just want to give my best so that my team win. As long as I'm doing my best, so other players, they are also focusing on their preparation and giving their best. So if I give my best, so it's better for me to go further, and that's it. Like we feel great now after getting 3 points. So the team is doing well in the practice, and we're looking forward to it to get another 3 points. Nawaz, in this season, you have played 4 matches in which you have saved 5 goals and conceded 6 goals. So what do you feel on this? What are your comments on these statistics? Yeah, like see, the save which I can save, I save it. Like the considered 6 goal, like in 2 penalties and in other set pieces and all. So it was a difficult for me to save all that goal. But whichever I concede, I tried my best to save, but I could not. But see, it's just starting, so I'm trying my best, and I'll try my best, and I'll give my best in the upcoming match and to save as many save as I can. They have a good young players too, and they have lots of very good players, and we are taking them as a very good team. They are a very good team, of course, and at attacking and even defensively, they are very good. So what we will do is just we will play our game, and we will try to win, and we will give our best. And we don't we know that they are very good team, but we don't care who they are. But we respect them, but we will give our best, and we will play our game. That's it. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. बिरेस्तारा राती कडेन पुराय गोंयभर पावसान हजेरी लायली. पावस पडूनय शुक्रारा वातावरण सामान्यच आशिल्ले. उण्यांत उणे 24.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या 24 वरांत पावसाचो शिवर पडूं येता. चडांत चड तापमान 31 जाल्यार उणेंत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. Most parts of South Goa district and a few places over North Goa district experienced showers along with thunder and lightning in the past 24 hours. Highest rainfall was
recorded at Old Goa, which was 54 mm of rainfall, that is 5 centimeters of rainfall. And the second highest was reported Ponda, which was 43 mm. Then Sangin reported same 43 mm of rainfall. So the reason for this rainfall activity is the presence of a low pressure area over Southeast Arabian Sea. So yesterday, the presence of this system was creating strong easterly currents across Goa, and there was another circulation at around 0.9 kilometers of height over South Madhya Maharashtra. So these two systems were interacting with each other, and thunderstorm clouds were forming east of Goa and traveling across Goa from east to west direction. So this is just the satellite animation. You can see over Goa by around 5:30 or around 6 o'clock, clouds were forming and moving across Goa from east to west. And this is the animation of radar images. You can see the clouds were forming over South Goa region, and they were moving towards northwest direction through Panaji and some parts of North Goa district. Now, based on present observations, these systems, the system over Southwest Arabian Sea, that is going to weaken as well as move further away from Goa. So in coming days, that is from tomorrow onwards, the probability of rainfall over Goa is comparatively lesser. As of now, we are issuing dry weather over Goa from tomorrow onwards. For the first day, that is on 11th of December, there is probability of isolated rainfall or thunder shower activity over Goa. That means 1 or 2 stations over both the districts may receive light rainfall associated with thunder showers. And I would like to bring your attention to this bulletin that was issued on 7th of December. In that, we had already forecasted that on 9th, 10th and 11th of December, there is probability of rain or thunder showers. And these forecasts were issued right from 7th of December onwards. They were shared on IMD Goa's websites as well as on IMD Goa's social media platforms such as Twitter and Facebook accounts. So we would request that public please be updated regularly about weather related information from IMD Goa's website or from its social media platforms. And repeating the forecast forecast based on latest observations, on day 1, that's on 11th of December, there is a possibility of light rainfall with much lesser spatial distribution than yesterday's. 1 or 2 places over North and South Goa district may receive light to moderate rainfall, sometimes accompanied with thunder. And from 12th onwards, weather over Goa is expected to be dry. But again, please be updated with the latest information because these forecasts are based on latest atmospheric observations and numerical weather model outputs. बेरेस्तारा उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कमी अधिक प्रमाणात पावस पडलो. चडांत चड आनी उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल दिसून येवंक ना. शेनवारा पावस पडुये. चडांत चड तापमान 31 जाल्यार उण्या तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतले. शुक्रारा वातावरण दमट आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.